Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. PWD आता हातीन घेतला हांवें सो म्हाजे हितून भितर जशें करपाक जाय इन्स्पेक्शन रस्ते बस्ते बाकीचे सगळे गोष्टी आमी करपाक जाय. पयलीं जे गोष्टी आसता की हायवे म्हणटा ते आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंट एड करता, आमचे स्टेट गव्हर्मेंट आमचें काम एक्झिक्यूट करता पूण सेंट्रल गव्हर्मेंट फंडींग दिता. सो फर्स्ट प्रायोरिटी जे आसा हांवें ते हायवेचे जे आसा हो स्ट्रेच जो आसा हो स्ट्रेचाचेर आख्खे आज भोंवतणी घेतले आमच्या वांगडा आमचे बाकीचे सी बाकीचे सगळे स्टाफ SC सगळे आसा. इशू कितें आसा की जे काल एक इन्सिडंट जालो कॅबिनान आमचे ऑफिसराचे, इट इज नॉट वर्थ इट. कितें आसा पळय आय अंडरस्टँड इट इज नॉट दॅट दे हॅव नॉट डन द वर्क, दे हॅव डन द एस्टिमेट अँड ताका वर्क ऑर्डर इशू केली. सम ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर की कोणूय कॉन्ट्रॅक्टर आपणाचे पयशे फायदो पळयता. अनफॉर्च्युनेटली ताणें काम चालू करूं नाशिल्लें आनी रेट वॉट वॉज गिवन इट हॅज गॉन 2 टायम्स. डांबराचो रेट जो आसा तो 2 टायमूय वाडलो. आतां तो आमी ताका शॉर्टलिस्ट आतां आज आमचो टेंडर रिफ्लोट करता फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेच ऑफ 27 किलोमिटर्स फॉर asphalt आणि मॅकडम which today we are doing in a short tender, and we are going to blacklist those contractors who have not executed works in the past. They will not be able to quote. Correct? Yes, sir. Yes, sir. And only those contractors who have successfully done work in the past with batch mixing asphalt will be allowed to be part of the short tender. So this is the first decision what we have taken, and we will go ahead. It is not that, see, the impression created by the people who went yesterday in the office is that they have not done work. See, work is that work तेजे केल्ले, तेजो टेंडर केल्लो, कॉन्ट्रॅक्टर रिफ्यूज करपाक, म्हणजे ते ऑफिसर कॅनॉट बी ब्लेम्ड फॉर दॅट. We have taken a decision today to do a small short tender and we will go and do that work. आणि इतलोय रस्तो बाद ना, रस्तो तो आसा सादारण ते स्केलिंग जाला, थोडे कडेन गेल्ले आसा, थोडे कडेन बरे आसा. सो बट वी विल टेक इट अप इन द 7 किलोमीटर. दिस इज द डिसिजन वॉट वी हॅव टेकन. हे जे जंक्शन आसा एक्सिडेंट झोन जो जाल्लो हेजेर कितें कशें कितें हे कितें आसा, म्हाजे पयलीं हें जाल्लें न्ही, ताका म्हाका थोडो टायम दिवंक पडटलो. तुमी सांगता तें म्हाका पडटा. हो एक्सिडेंट झोन आसा, फाटीं कांय गोश्टी लागून कोणें कितें केलें म्हाका खबर ना, पूण हांव जर तेन्ना आशिल्लो जाल्यार हांगा एक तरी ते रस्त्याक ओवरब्रीज करपाचो आनी एका हायवेक अंडरपास करपाचो. ते म्हणजे आतां हो स्ट्रेच जो आसा आनी थंय काबार जाल्यार पळय आनीक 300 मिटर फुडें आसा. सो तो करून मागीर हेका कशें सोल्युशन काडपाचें तें हांव काडटलो. PWD खातें हांव कालूच घेतलां आनी म्हाका आतां काम लावंक पडटलें आनी हांव एश्योर करूंक सोदता लोकांक की एवरी एक्सिडेंट स्पॉट आमी करतली. दुसरी गोश्ट जी आसा न्ही, आमकां एक संवय आसा की आतां हो हायवे जावपाकूच जाय, हो 4 लेन हायवे जावपाकूच जाय. आतां एक्झिस्टींग 4 लेन हायवे एक्झिस्टींग जो हायवे आसा थंय कांय घरां मोडून कांय करूंक शकना. सो आमी न्यू अलायनमेंट वी वील प्रपोज द न्यू अलायनमेंट रायट अप टू जो आमचो मनोहरभाई पर्रीकर हाचो टच आसा ताका आमी प्रपोज करून वी वील टेक इट अप विथ द सेंटर. कित्याक म्हाका दिसता हो हायवे आतां करपाक 4 लेन करूंक जागे एक्वायर करूंकच पडटले. ताका उपाय कांयच ना. नाल्यार हांगा एक्सिडंट ट्रॅफिक खूब वाडलेली आसा आनी अशे एक्सिडंट जायत रावतले, ताका उपाय काय ना. सर अंडरग्रावंड जावपा पॉसिबल आहा अंडरग्रावंड पळयता टेक्निकली आमी स्टडी करतले. अंडरग्रावंड जातले, एक तरी हायवे पोंदा वयतलो आनी तो जो सर्वीस रोड मडगांव वयता तो वयल्यान वयतलो. एक कितें तरी जातलें, ताका सोल्युशन आमी टेक्निकली तांकडे बसून ते म्हज्या बरोबर चड एक्सपिरियन्स आहा, हांव आतांच येयल्लो आहा. एक्सपिरियन्स तेंचे एक्सपिरियन्स यूज करपाक पडूंक ना म्हाका. सो तेंची तकली घेता मरे आनी पळयता मरे कितें करपाक. ट्रॅफीक सिग्नल जे घातला तेज्या तुवें म्हाका विचारला की तेजी गॅरंटी कितें दितल्यो. गॅरंटी कोण कोणाक दिना, पूण हांव आतां आसा 5 वर्सां एटलिस्ट फुडलीं 5 वर्सां आसता. जर कितें आसा आमी पळय इलेक्शन डिपार्टमेंटान खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा. तशेंच PWD आमी ट्विटर हँडल करता तें चालू आनी खुबश्यो गोश्टी करपाच्यो. आज ते डिस्कस करून करपाचें ना, कित्याक म्हाका ते जाग्यार घालपाक जाय आनी एवरीथींग वील बी अकावंटेबल फ्रॉम वॉटर लिकेजीस. कित्याक म्हाका जे काल कळ्ळां की 40% वॉटर रेवेन्यू लॉस जाता. जो पंपिंगाचें दिता तो डिलिव्हरी बिलाचे बिलां 40% हे जावपाक जायना. आनी खुबश्यो गोश्टी आज वॉटर बिलाचे टॅरिफाचे लोक उलयता ते सगळी स्टडी करून ताका सोल्युशन काडटलो. पूण लोकांनी एक तकलेन धरपाक जाय की जे 16,000 लिटर फ्री दिल्या म्हणटा पळय ते मे बी हांव कॅल्क्युलेशन करून मे बी 18,000 करूं शकता. पूण लोकांक जे आमी सायंटिफिकली हांव परतून रिपीट करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की लोक म्हजे टिका करूं म्हाका कांय फरक पडना. हे ट्रोल खूब जाता. म्हजें म्हणणें कितें आसा, आमकां खंय तरी एक सिस्टम करपाक जाय.
आज आमकां उदक ट्रिटमेंट वॉट इज द कॉस्ट इनवॉल्व इन ट्रिटींग वॉटर टू अराउंड आय थिंक कम्स टू अराउंड 38-40 रुपीज अशें अंदाजान 38 to 40 रुपीज जाता आनी आमी दिता लोकांक कितले सबसिडी रेटीन सो खंयचे तर दुसऱ्या कडल्यान पयशे काडून थंय घालता सो वी हॅव टू सी दॅट वॉट एवर बेस्ट वेज वी कॅन गीव बट वी हॅव टू गीव वॉटर टू पीपल ते म्हयन्या बिल दितलो पॉसिबल आसना न्ही कित्याक तांकां पगार 15,000 आसता ताका लागून प्रॉब्लम जाता लोकांनी अशें म्हणना हांगा तूं समजना हांव तुमच्या माध्यमान कितें सांगूं सोदता तर एक गोश्ट जी आसा ही 16,000 लिटर अजुनूय फ्री स्कीम आहा आनी लोकांक जे सायंटिफिकली 150 ते 200 लिटर लागता हे 200-150 लिटर कॅल्क्युलेट घरातले 4-5 जण लोक आसा जाल्यार ताका 16,000 लिटर म्हयन्याक लागता वा 17,000 लागता वा 18,000 लागता सो म्हजे जे एक्सेसीव यूज करता लोक हेजेर लोकांनी लक्ष घालपाक जाय अशें म्हजें रिक्वेस्ट लोकांक हांव कांय म्हणना की लोकांनी रिक्वेस्ट करपाक जाय की कमी वापरपाक जाय ऑटोमॅटीक तुमकां फ्री मेळटलें कित्याक आज जो खर्च जाता आमकां खूब जाता खर्च प्युरिफाय वॉटर डिलिव्हरी वॉटर आनी रेवेन्यू लिकेज म्हणजे 40% जे आमकां पयशे येना तेजेर लक्ष घालपाक ब्लॅकलिस्ट कॉन्ट्रॅक्टर ना म्हाका एंटायर PWD कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय अरे ज्यो गोश्टी आसा पळय जेन्ना टेंडर फ्लोट करता कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी एबल टू आतां पळय दोन भाशेचे आसता हांव पयशाचें विचारतलो आमच्या ऑफिसरा कडेन तेणी म्हाका सांगलां की नॅशनल हायवेचे जे कॉन्ट्रॅक्ट जाता ताका पयशाचो प्रॉब्लम जाना कॉन्ट्रॅक्टर रोखडे पेमेंट जाता सो जे पयलीं हांवें तें घेतलां तो भाग घेतला की नॅशनल हायवेचे जे ब्रीज कलवर्ट आनी कितें काम घेता तेजें हांवें ताका सांगलां लिस्ट दी म्हणून आनी हे कॉन्ट्रॅक्टराक एक वॉर्निंग लेटर दिवपा लायतलो आतां हे आतां हायवे कोणें केला ताका ब्लॅकलिस्ट करताच जो कामार घालपाचो पूण बाकीचे जे नॅशनल हायवेचे कामां जे तेणें कोणें घेवना आनी फायनल बील जावंक ना हेजो डिटेल म्हाका 1-2 दिसान तो दितलो आमचो गुप्ता तेजेर हांवें डिसिजन घेतलां मनांतल्यान पूण जे पर्यंत म्हाका कळना ते पर्यंत फायनली घेवचो ना पूण हांव ब्लॅकलिस्ट करपाचो तयारीन आसतलो आतां तितून दुसरें आतां स्टेट हायवे जाता स्टेट फंड जाता स्टेट फंडाक हांव कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लेम करूंक शकना की थोड्यांक मे बी पेमेंट दिले आतां सो मे बी दे आर अनेबल टू पयलींची बिलां उरल्या अशी सो दॅट वील टेक अ डिफरंट स्टेप पूण तेजेर हांव सगळ्याचें घेतलें पूण म्हाजें हितून PWD जे म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिला तितून एक लक्षान दवरतलो आरे बिल करतलेच फायनल बिलूय जावपाक जाय हांगा फायनल बिलां जायना फायनल बिलां कित्याक जायना तें इंजिनियरांक खबर तांकां घेवन बसतलो सो म्हाका दिसता तेजेर हांव आनी तोडगो काडटलो आनी फायनल बील कॉन्ट्रॅक्टान करपाकूच जाय हांव अशें लडकम दवरचोच ना फायनल बील जावपाकूच जाय सगळे कॉन्ट्रॅक्टाची फायनल बील जावपाक जाय आनी ते सगळे लिस्ट घेवपाक म्हाका आनी एक थोडो दीस लागतलो कित्याक अंडरस्टँड जावपाक जाय आनी एक गोश्ट पूण म्हाजें सिस्टम ऑफ वर्किंग वील बी टोटली डिफरंट आनी आय एम अकावंटेबल आनी आय एम अकावंटेबल एवरीबडी इज अकावंटेबल हू आर देयर इन द PWD डिपार्टमेंट आटले कोणें कितें केलें तें म्हाका आय एम नॉट अकावंटेबल बट एटलीस्ट फ्रॉम फ्युचर आय एम अकावंट तो सांगता ते भाशेन अकावंटेबिलिटी हॅव टू कम म्हाका आजूच एक्सिडंट जालो म्हणून हांव अकावंटेबल जावंक शकना म्हाका टायम दिवचो नाजाल्यार रोखडेच म्हजें टोल जाता ताका लागून हांव म्हजें सांगपाचें सांगलां न्ही रे हांव पळयता म्हणून कितली फायनल बिलां उरल्या ते म्हणजे म्हाज्या राज्यान म्हणजे म्हाका जो PWD मिनिस्टर केल्या भितर तितून फायनल बील जावपाकूच जाय आरे बील जावपाकूच जाय हांव डावट ना पूण ताका फायनल बील जावपाक जाय सगळ्यो गोश्टी हांव लक्षांत दवरतलो म्हाका खबर आहा हांव एक इंजिनियर आनी म्हाका खबर आहा कशें काम करपाचें इलेक्ट्रिसिटी हांवें इम्प्रूव केल्लें हांव म्हणना 100% केल्लें अशें म्हणना पूण फुडें हांव सीएमाक सांगता कित्याक सीएमा कडेन पोर्टफोलियो आसा ज्यो गोश्टी म्हज्या तकलेन हांवें पयरूय सांगला की ज्यो गोश्टी करपाक जाय आसल्यो ताका बरोवन दितलो सो दॅट वी कॅन गेट आनी काल हांवें स्टेटमेंट केलो आतां तुमच्या माध्यमान सांगता हे जे पळय जे सेम मोलें आनी कोण गोंयान कोळसो नाका म्हणटा पळय तांकां सांगूंक सोदता अरे हांवूय गोंयान कोळसो नाकाच म्हणटा खंयच्यान केन्ना गोंयान कोळसो जाय हांव आजुनूय स्टेटमेंट करता ऑन तुमच्या फुडल्यान की जी गोश्टी येता त्यो गोश्टी हांव बंद करूंक शकना ताका कशें मागीर बंद करपाक जाय तेजे हांव विचार काडया पूण फुडें वाडचें ना तेजे पोत्तूच ते कितें स्टेटमेंट करता म्हाका खबर ना फुडें कोळसो गोंयान खंय डंप करपाक दिवचो ना कोण म्हणटा रेल्वे स्टेशनार खंय वेर्ना घातलो आतां म्हाका कशें घालो तो घातलो आतां बंद जालो तो कोणे तरी कॉन्ट्रॅक्टरान घातलो ताका बंद केलें सो ह्यो गोश्टी सगळ्याक जर हांव पळोवपाक वयतलो कशें जावं शकता सो आय कॅन एश्युअर यू दॅट म्हाका सांगलें दे वील बी नो कोल्ड डम्प्स इन गोवा इज एश्युरन्स टू पीपल ऑफ गोवा आनी ते गोंयान कोळसो नाका तेंचेर विचार करपाची गरज ना लोकांनी हांवें विचार केल्लो आसा वी वील नॉट ब्रिंग मोर कोल्ड टू गोवा बट कोल वॉट इज कमींग हाव टू रिड्यूस वील सी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम हे गोश्टी ही सारकी आसा ही इलेक्ट्रिसिटी जी हांवें काल स्टेटमेंट केलो तेजेरूय मोलें सेव मोलें करून करता अरे लायट आमकां ना जाल्यार 10 फोन येता काल हांव पावर मिनिस्टर ना काल मातशें वादळ जालें म्हाका कितलेच फोन येयले थोड्यांक हांवें एंटरटेन केलें आनी थोड्यांक सांगलें हांव करता म्हणून थोड्यांक कळलें की हांव पावर मिनिस्टर म्हाका रिक्वेस्ट करपाक लागलें की तूं ना पूण मातशें पळय ना पळयता म्हटलें आनी हांवें फोन घेतलें सो वॉट आय एम ट्रायन टू से बिकॉज आय वॉज अ पावर मिनिस्टर आय कॅन सी दॅट ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 3-4 इयर्स गोंयान इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लम जातलो आतां जाताच आतां एप्रील मे जातलो जावपाक लागतलो
कोण हो सांगता तो सांगता आय हॅव गिवन 110 kVA लायन डिसमेंटल करया म्हटले आनी त्या जाग्यार 400 kVA लायन घाले म्हटले जाल्यार कितें प्रॉब्लम आसा लायट टायर आमी तयार करना हांवें 50% सबसिडी दिली सोलराक कोण सोलर हे कोण हेणे कोणाक घरान घातल्या हेंकां विचार सो म्हाका सरकार लोकांक बरें दिवपाक जाय थोडे जाण हे स्टेटमेंट करता कोण एनवायरमेंटल म्हजो आज एक पेपराचे फूल पेज म्हजे आर्टिकल बरें दिसलें म्हाका फूल पेज पळय तरी ह्यो गोश्टी जेन्ना दिसता पळय म्हाका दिसता तेणे म्हाका आपयला खंय समजोवपाक हांव ताका केन्ना आज जाल्यार आज मेवता म्हणून ताका आजूय मेवपाक रेडी आहा केन्ना बसया लेट अस हॅव ओपन डिबेट ऑन वाय वी शूड रिक्वायर दिस थिंग आय एम नॉट अफ्रेड आय हॅव नो कॉन्ट्रॅक्टर ऑर नो कॉन्ट्रॅक्टर नो म्हजे कडेन कॉन्ट्रॅक्टर ऑर कोण म्हजो पर्सनल ना आय लूक एट द होलिस्टीक व्यू ऑफ गोवा गोवा हॅज टू ग्रो अँड गोवा वील ग्रो अँड वी शूड फायंड सोल्युशन टू पीपल ऑफ गोवा आय हॅव नो कॉन्ट्रॅक्टर पळय स्टेटमेंट केला पळय पडे ना म्हजे आज पेपराचेर कॉन्ट्रॅक्टर लागून करता मागीर कॉन्ट्रॅक्टर तेल लायन म्हाका कॉन्ट्रॅक्टर लागना म्हाका लागता काम आनी टू डिलिव्हर फॉर गोवा सो सेम वे तो आज मैं स्टेटमेंट तुमच्या माध्यमातून सांगता की त्याने पेपराचेर म्हाका फोन करून माझा नंबर तेजेकडे आहा तुमच्या माध्यमातून सांगता की आज जाल्यार आज बसया फाल्यां बसया म्हाका सोल्युशन दिवचें ना त्याने रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची की ओवर अ पिरियड ऑफ नेक्स्ट 3 years इलेक्ट्रिसिटी 24 वरां दिवपाची ताका लोकांक